हांगासर सगळे हॉल भरलेले पळोवन ही उमेद अशीच दवरची की आयज एकूच दीस तुम्ही योगा करचे न्हू, हे कंटिन्यू तुमचे योगा आसचे, कित्याक हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट. चड म्हाजो रिक्वेस्ट आहा भुरग्यांनी आपल्या हेल्थाक केअर घेवचें, तशेंच तेंच्यांनी आपल्या आवय बापायकूय सांगचें, कितें आवय बापूय चड आपल्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाचें, फकत ते तेच्या फाटल्यान आसता आनी ते फकत मनशाचें एकूच हें आसता पयसो. पयशे सगळ्याक न्हू, हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट. आमचे आसता कितें पयशे स्पिडीन पयशे कितले फास्ट जाताले पळय ते इम्पॉर्टंट ना. आमी पयशे करता आनी फाल्यां आमी हेल्थाची केअर घेयना जाल्यार ते पयशे आमी आमच्या हेल्थाक मोडटा. तेका लागून पयलीं इम्पॉर्टंट आपल्या हेल्थाची केअर घेवंक जाय. दिसाचो एकूच वर आपल्या जिवाक दी जाल्यार खूब जालें. तेका लागून सगळ्यांक म्हजो रिक्वेस्ट आहा, सगळे पेडणेकार आमचे सगळे हेल्थी रावया आनी ही योगा आयज एकूच दीस न्हू, तुमी सदांच ही योगा कंटिन्यू दवरची. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 उतरां सोंपयता. Yoga is the art of living, it is a way of living. So yoga is a way to connect your mind and your body and your soul. So yoga is the power asa ki even you can withstand a temperature of -40 degrees, तसेच एक तापत्या 100 डिग्री पासून तुम्ही जर योग शक्ती तुमची जर स्ट्रॉंग असत जाल्यार तितलो तुम्ही 100 डिग्री पासून तुम्ही इझिली सस्टेन करू शकता. सो आम्ही जे हांगा आसना केल्या इट इज सिंपल आसना दॅट विल हेल्प अस टू लिव अ हेल्दी लिव्हिंग. तशें आमच्या महेश सरान म्हटलेलें आहा आरोग्य धनसंपदा. सो जे आमचे जे गूड हेल्थ आसा इंग्लिशीन पासून आमी म्हणटा हेल्थ इज वेल्थ. सो आमची जी हे संपत्ती जी आसा जी आमची जी आमी गोल्ड आसा, गाडी आसा, बंगलो आसा, घोडो आसा, दॅट इज नॉट विथ अस फॉरएवर. ते आज आमचे कडेन आसूं शकता, फाल्यां आमचे कडेन आसूं शकता, बट जी आमची नॉलेज आसा, सरस्वती देवी जी आमचेर तिचेर कृपा आसता, तशेंच आमची जी गूड हेल्थ आसता ती दॅट वूड स्टे विथ अस रायट फ्रॉम आवर बर्थ टील द टायम वी डाय. सो वी शूड एन्श्युअर की आमची जी हेल्थ आसा ती आमी सांबाळून दवरपाची. देर आर वेरियस वेज टू मेंटेन अ गूड हेल्थ आनी वन ऑफ द इफेक्टीव वे टू मेंटेन अ गूड लिव्हिंग एंड अ गूड हेल्थ इज योगा. योगा आतां तुम्ही जाणत आसतले की भारतानूच न्हू तर पुराय देशभरात तेका मान्यता मेळ्ळी आहा, एक्सेप्टन्स मेळ्ळी आहा. मोर दॅन इंडिया देर आर सो मेनी अदर वेस्टर्न कंट्रीज दॅट आर फॉलोइंग योगा. जर्मनी जाली, तशेंच युरोप जालें, युरोपियन कंट्रीज जाले, तशेंच टुवर्ड्स द ईस्टर्न सायड जापान एवरी वन इज प्रॅक्टिसिंग योगा. कित्याक तांकां खबर आहा इट इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टीव आनी हायली म्हणजे तुमचे जे हें आसा बॉडी एकदम तुमचे मायंड बॉडी आनी सोल एक कडेन हाडपाक आनी कॉन्सन्ट्रेशन 100% दवरपाक आनी कशी ह्या